आमच्या पयल्या दिसाचो विशय गोराबो बाबार्थान रिगलोलो. आमच्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी उगडास करुया. आमी यादनिकाक उतर दिल्ले बाबार्थान आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक. तर आयज कित भाशेन आमकांच आमी विचार करुया. खरेपणी हें उतर आमी सांबाळलां, पाळलां. दर दिसा आमच्या गोरेब्यांत मागण्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांचो बाबार्थ आमी वाडयला. पाद्र आग्नेल होच बाबार्थ आपणाच्या गोरेब्यांत आवय बापूय वरवीं आपणायलो, जियेलो आनी आपणाच्या यादनिकी जिवितांत होच बाबार्थ गोरेब्यांत रिगूंक तो वावुरलो. ह्या मिसाची इतिहासां फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता सियोना आनी फ्रँक फेर्नांडीस आगासाय. मानिवंत आग्नेलाक वेगळी सांताचो मान फावो जावंक भेटयता सेलिना कुतिनो नावेली. बरी भलायकी मागूंक भेटयता सेलिना कुतिनो नावेली. मानिवंत आग्नेलाक वेगळी सांताचो मान फावो जावंक भेटयता ब्रुनो वेले, रोजारियो जॉर्ज मंतेरो बांबोली. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता युजेबियो पेरेरा आगासाय. रॉफ्री जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता पाशा फेर्नांडीस माजोड्डा. आंतोनियो एन्सन आंजेलिना जल्मा दीस बरी भलायकी मागूंक भेटयता पपेचुआ आनी आग्नेलो बोकारो सांता क्रूज. इदालीन ऑपेरेसांव बरे भाशेन जावंक आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता ताचीं भुरगीं आगासाय. आग्नेल जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता कॅट्रिना आनी जॅक्सन कुना बातीम. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता आलेलुया आनी आना मारिया वाज आगासाय. ह्या निकाक येवकार दितना सगळीं आमी उबी रावया आनी गीत गावुया. Co tu mokordaj, amche modek Jezuk dataj, pomogol kundin wastako, apleci tu kabeto, tuje kutum ektai zata, bawat viswas mogun sarta. तुझे कुटुंब एकठाई जाता, भावार्थ विश्वास मोगून सारता. तुझे कुटुंब एकठाई जाता, भावार्थ विश्वास मोगून सारता. तुझे कुटुंब एकठाई जाता, भावार्थ विश्वास मोगून सारता. So tu mo kurtai
सूख धाडटाय हो मोग ओळखून दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून सारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता आनी माये मोगाचो येवकार हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आज्ञेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नविनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नविनाच्या पयल्या दिसाचो विशय बावार्थान रिगलोलो गोराबो. ह्या नविनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आज्ञेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज किरीत भाशेन आमचे गोराबे बावार्थान तीर रावूंक आनी बावार्थाची साक्षी जावं म्हूण मागुया. मोगाड बाबा म्हणिदो ही मेकळी कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यांत आमच्या काळजांत मनान घडोवन आनी जाण जावन की आमी सगळीं गोराब्यांतल्यान आयल्यांत आनी गोराब्या उदेशी आमकां बावार्थ मेळ्ळा आनी बावार्था आदीं आमकां मोग मेळ्ळा. मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभवला आनी मोगा उदेशी बावार्थ आमकां फावो जाला. ही चिंतना मनान धरून आमचो भावार्थ जेजूचेर थिरावंक ही कृपा हे मिसांतल्यान आमी मागुया. ही मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हणून उरकून घेवन देवाचें आनी पेलेचें बोगसणें आमी मागुया. काळजांत हांव दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें सायदी पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या सुखाक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत कोर सोम्या 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 काकलूत कोर क्रिस्ता 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 काकलूत कोर क्रिस्ता 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 काकलूत कोर सोम्या 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 काकलूत कोर सोम्या 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 काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत मार्तीन धर्म अध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका मोहिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेचें वेस्मितां आमच्याय काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक आमकां कोरींच निर्म नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरचेक म्हणलें, इस्रायला कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या आत्म्यान
सगल्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मयता तीं उतरां तुज्या काळजान कोंचून दवर. घरांत विसो घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी ताची खबर भोवून भोवून कोत्तलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराचे दारण्याचे कोंडेचेर आनी दारवंट्याचेर तूं तीं बरोवन दवरतलोय. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जॅकोबाक सुपूत घेवन बासायलें, त्या देसान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना तो तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावून नासलोले जुयतुनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशीं जातोल्यांत. तेन्ना चोत्राय दवरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यान त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भेट दवरतल्यात, ताची सेवा कोत्तल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घातल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, म्हजें कोटा, म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. तो म्हजें कडप, हांव ताका शरणा येतां. तो म्हजो धाल, म्हजो बलिशीत आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवाडटा. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां, आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. शिव वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak zoiso, sorvesporak zoiso, sorvesporak zoiso, sorvesporak zoiso. Aki povir soba, eku solto usva. Soglia toshi porta, tico e quotrakta. Sorvesporak zoiso, sorvesporak zoiso, sorvesporak zoiso, sorvesporak zoiso. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबड न्ही करून आपले मागणें आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावां भयणींनो, पापा साहेब बेनेडिक्ट 16 राजिनामो दिवन सेवे मेकळो जाल्लो आसा. जाणटे पिरायेर तो पावला. पापा साहेब आसतना ताणें संवसाराची नदर घालून संवसाराची चवकशी करून आनी केरीत भाशेन क्रिस्ती भावां भयणांचो भावार्थ कितलो गोड कितलो आल्ला हाची चवकशी करून ताका गोमलें खरेंच आमचे क्रिस्ती भावार्थी गोंदोळाक सांपडल्यात. नकळत खंयचो खरो भावार्थ, खंयचो फोटकिरो भावार्थ. आनी असली परिस्थिती पळयल्या उपरांत तो लोकांक शिकोवन दिवंक आपलें एक पत्र भायर काडटा. जेजू सोमी, डॉमिनस एजूस हे पत्राचें नांव. ओ जेजू आमचो सोमी. आनी तो शिकोवंक सोदता जेजू भायर आनी कोणूच दुसरो सरवंडार आमकां ना. एकलोच सोमी, एकलोच दोनी, एकलोच सरवंडार. असली परिस्थिती आयच्या पयल्या वाचपांतकी भाशेन आमी पळयता. मोइसेस देवान सांगलेल्या पोरी हे पोरजेक शिकयता, तुमी बासायलेल्या देसांत वेची आसात. बासायलेलो देस जाय तें बरें तुमकां मेळटलें खावंक जेवंक. तुवें दूद आनी मोव व्हांवता हें खरें, पूण ते भायर तुमी जाणो जावंक जाय कसलो आनी कसले भाशेचो लोक थंय आसा. तो लोक अनुभवार्थी विदेशी. तो लोक पजोडपणान जियेता, दुसऱ्या कुड्ड्या देवांक तो बसता हें तुमी जाणो जाय. ते पासत तुमचे मुखार ही शिकवण हांव दिवता. तुमचो हो देव एकलोच सर्वेस्पोर, तो हांव. हो आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, एकलोच सर्वेस्पोर. आनी तेच्या भायर तुमकां देव ना. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बोडान तुमी ताचो मोग करचो. बासेल्या देशांत वेचे आदी शिकवण इस्रायल पुरुशेक. आनी तितलेंच न्हय, सगळ्या वेळार उठ्ठना न्हिदतना भोंवतना भायर वेतना जेवतना खातना सगळ्या वेळार तुमी ताचो उगडास करचो. तुमच्या कपलार कपेल बांदून भोंवचें. तुमच्या काळजांत हो भावार्थ तुमी कोंचोवचो. पयल्या वाचपांत ही शिकवण आमकां मेळटा जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू हे मागणें, सगळी सुंदर मागणें लोकांक शिकोवन तांच्या मुखार दवरता. देव आमचो बाप. आदल्या काळार जुदेव देवाक बाप म्हणून आसलेत. आतां जेजू तांकां शिकयता, देव आमचो बाप. आमच्या बापा सुगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमचो बाप म्हणटूच आमी सगळीं एकाच बापाची भुरगीं, एकामेकाची अभाव होयना. आनी हे मागणें शिकयतना 3 भाग थंय आसात. पयले सुवातेर देवा बाबाची वाखाणणी करची. दुसरे सुवातेर आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरच्यो. तिसरे सुवातेर पेऱ्या तांय संबंद. जेन्ना कोण दुसरो म्हजेर वायट कितें करता ताका बक्षिचें. हो संबंद आमी सांबाळूंक जाय. मोगळ बाबा म्हणटो आयज आमचो विशय जावन आसा भावार्थांत रिगलोलो घोराबो. पूण भावार्थ आदी पयले सुवातेर मोगान रिगलोलो घोराबो आमकां जावंक जाय. आनीक हो मोग आमच्या आवय बापाय उदेशी आमकां मेळ्ळा आमच्या घोराब्यांत.
भावार्था आदी मोग आमकां आमी चाखला त्या उपरांत आमचो भावार्थ म्हणटूच ह्या भावार्थांत आमी रिगतलीं जाल्यार आमी देवाच्या आनी पेऱ्याच्या मोगांत आमी रिगतले आहोत. आनी आयज पाद्र आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार पाद्र आग्नेलांत आपल्या जिवितांत हो मोग ल्हानूच आसतना आपल्या आवय बापाय सरशें ताणें अनुभवलो आपल्या घोराब्यांत. केरीत भाशेन आवयचो मोग ताणें चाखलो, भावार्थ तिचो चाखलो, भावार्थ आनी मोग ताणें अनुभवलो आनी हो घोराब्यांत शिकलेलो आनी अनुभवलेलो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आपल्या सागात्याक भुरग्यांक ल्हानूच आसतना 11 वर्सांचो आसतना ताचो बापूय मेलो आनी 2 वर्सांनी ताची आवय मेली. पूण ताची बुन्याद भावार्थाची आनी मोगाची ताका मेळ्ळी आनी त्या उपरांत तो देवाच्या मोगान आनी पेऱ्याच्या मोगान तो वाडलो. मोगाळ बाबा भयणीदो, ह्या वेळार ह्या वाचपाचेर नियाळ करतना आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमी सगळीं घोराब्यांतल्यान उत्पन्न जाल्यां जल्मल्यां घोराब्यांत आमकां मोग आनी भावार्थ आमकां मेळ्ळा. ह्या वेळार तो मोग आमच्या काळजांनी आमच्या मनांत तो कोचोवन धरूंक सगळ्या वेळार हे मोगान भरलेली आमी जावंक खेरीत भाशेन हे मिसांत आयच्या दिसा आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीच मागणी सर्गीच्या बापाक उबारून आमी अदीक देवाच्या मोगान आनी पेऱ्याच्या मोगान वाडोवंक आनी चडोवंक ही कृपा ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचो जबाब जावं दी. दोयेळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचो बाप साहेब, बेस पाद्री आनी सगळीं धार्मिकां ह्या अवघड पिडयेच्या महामारीच्या अडचणीक सांपडलेल्या फामिलींक अदीक करून दुर्बळांक आनी कोनिश्टायन आसलोल्यांक आदार दिवंक मोगान आनी बुजवणेन भरूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या राजकी फुडाऱ्यांनी त्या नागरीच्या जबाबदारीचे प्रतिनिधी म्हूण मानून घेवन पोजेची सेवा चाकरी करूंक आनी कोनिश्टायन जेतोल्यांची उदरगत करूंक लोकांच्यो गरजो पाळूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या फामिलींनी क्रिस्ताचें आसणे अणभवूंक आनी मोगान आनी विस्वाशीपण देवाक आनी हेर वांगड्यांक एकवटलीं आसून समाजाक आनी संवसाराक भाग्यवंतपणाच्या जिविताचे फोलेर जावंक निर्मी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. अनाथांक, विधवांक, निराधाऱ्यांक आनी फामिली पयस आसलोल्या जाणट्यांक पवित्र सोबेन तांकां वेंगूंक आनी तांच्या जिवीत मोगान भरूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मानिवंत आग्नेलाच्या विनोनीन आमी केल्ली मागणी देवान मानून घेवन बेगीनच मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंत म्हूण परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. तिच्या तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार भागेलीपण आनी आमचो बावाट परगटणेचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशद येसुवेस जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बोमगाड बापा, इंतोनीस मागणी आमी काल तिकायन तुज्या मुखार दवरल्यान तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी गरज ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bapa, nam ce laghi,
तूं करता वेदी तिचे तुका समोर पिता संवसारांतली सोरवावर सोसनी मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हड उणेपण ताटान कालशी दितांव घालून तुका आमचे हेच इनोरपण मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हड उणेपण ताटान कालशी दितांव घालून तुका आमचे हेच इनोरपण म्हज्या भावा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत मार्तिनाचो उगडास करून तुका आमी वोगताव ती देणी पवित्र कर. सगळे आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कशे परमणे चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूंक हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर उपकारी आनी सोर उताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यूत मार्तीन तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समारंभूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Dolbarazzo sorvespor tu, dolbarazzo sorvespor tu. Sorgani sonsar bolia tuja voivova, utsorgi, tu caso so. Sorvespora cena vieta takazoi, utsorgi, tu kazoi zo. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मारून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. सुम्याची सुवामी हो उंडो खाता आनी एकालशीतले बी येता तितलेच फावटी तूं वैभवा येसो आमी तुझे मोरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमाम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती आनी तिचो पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन मार्तीन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाड बाबा भयणींनो, जेजून शिकयलेले आनी आयच्या दिसा आयकलेले मागणे हेंच परत करून सुगीच्या बापाक उलो मारून मागुया. आमचे गोरोबे ताच्या मोगांत आनी ताच्या बाबार्थांत रिग्रोले जावंक म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शेवूंक सोदतल्यांनी तुमी आसा थंयसरूच उबी रावची आनी जेजूक शेवल्या उपरांत तुमी बसची. तर म्हाका तें इश्ट न्हू जेजूक शेवूंक जेजूक दिवूंक आमचे ब्रदर्स यादनीक भाव येतले. म्हाका तर तुमचे थंय मातशे उबी रावात जी घेवंक परमप्रसाद घेवंक सोदतात ती. Gesù da quel ami parte, tacia civanami civi. Gesù da quel ami parte, tacia civanami civi. Da quell'aria mocia bapa, ti sambalta mai mogan. Odik for home, corciamona, pante benta gorge mapa. Gesù da quel ami parte, tacia civanami civi. Gesù da quel ami parte, tacia civanami civi. Auti da quel tu mi fate, moje sove rigun rauce. Velit nariglo le parte, nirforzat le sucurvetle. Gesù da quel ami parte, tacia civanami civi. Gesù da quel ami parte, tacia civanami civi. Rigun ravat moce sove, avui rauta tumce sove. Foco toshe, civi tumce, suba poni su forzatle. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. थोड्यो घडयो बरोगीच रावया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू ताई भावार्थाचें जिवीत जिवंक, मागण्यांचें जिवीत जिवंक गोठाय मागुया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पसून गोट केलें. जशें भाग्यवंत मार्तिनान आपले जिणेंत सदां तुजी कुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सर्व वस्तूंनी सगल्या काळजान तुजे कुशेक खावती रावंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजी खरी भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगून दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. तुमकां सगल्यांक इश्टानो माये मोगाचो येवकार आमी दिता ह्या पिलाच्या दोंगरार. पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज घडये आमी देवाक दिनवासूंक पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन मेवलेल्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासूंक आयिल्लीं आसा. आयज घडये आमी आमची मागणी, आमची देसावां, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. इश्टानो, बाबार्थान मागुया. आमचे पासत मागतना पाद्र आग्नेलाकूय सांताचो मान मागुया. कित्याक बाबार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आयज आमची भयण कार्मीन डिसोजा अशें आमकां सांगूंक लायता. म्हजी माय कोवीड जावन ICUंत 2.5 म्हयने आसली. उपरांत हे मारेकार पिडेक लागून दुसरी जायतीं इन्फेक्शन्स जालीं. तिची हाडां देखून अस्सोक्त जालीं. सर्जरी करची पडली. 2 दिसांनी तिका नव्यान बरोच जोर आयलो. प्रेशर हाय जालो. ऑक्सिजन लेवल देंवलो आनी नव्यान तिका लायफ सपोर्टाचेर दवरली. असल्या आमच्या आकांताचे वेळार म्हज्या तितूवान मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांचे मागणे सुरू केले आनी पिलारूय तिचे पासत मागूंक लायलें. 3 वरां उपरांत आमकां हॉस्पिटलांतान बरी खबर आयली. तिचो लायफ सपोर्ट काडलो. तिका आतां गरज ना म्हूण सांगलें. तिचे दुसरेय सांदे आतां स्टेबल जावंक लागले. ही एक व्हड मिलाग्र म्हजे माय सवें देवान मानिवंत आग्नेला वरवीं आमकां फावो केल्या. उपरांत ती बरी जायत गेली. देवाक आमचे व्हड दिनवास आनी वाखणणी. मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक म्हूण आमी मागता. कार्मेल डिसोजा, टोरंटो, कॅनडा टावन. इश्टानो, बाबार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आयज तुजेय कोश्ट, तुजेय प्रश्न, तुजीय दुयेंसां, तुज्याय जिवितांत आयलोलीं तुफानां पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घाल. तुज्या बाबार्था वरवीं तुका थारवण मेळटलें. तर हेच बाबार्थान हे वेळार पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर चोरयां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार माग. बाबार्थान माग. तुजो बाबार्थ जागोय. एक खुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी
आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. इश्टानो, हे वेळार पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. गोडे आमची पिडा, गोडे आमची घरांनी आमची जाणटी आमची दुयेंत बाबा भयणां आसात तांचोय उगडास करून, आमच्या शेजारी जी दुयेंत आसात तांचोय उगडास करून पाद्र आग्नेलाच्या नांवान ह्या पिडेवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमचे पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावाळ धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पोरी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुसनारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्योन तुझी पोरसा altarach man padragneva borvasha kortam vorda bagoi deva kalsa chita pausalyar tuja burgya diaskari sorga kasha borvasha kortam vorda bagoi deva kalsa chita pausalyar tuja burgya diaskari sorga